हाय माय टू फॅमिली, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही आणि आम्ही बी बरे आहे. सो आतांच जेवणाक तयारी केल्या आणि ब्लॉग स्टार्ट केला. आज न्ही आमकां नुस्तेकार मेळ्ळो ना. हांव भायरच करी मारगांव, पूण अचय पडत आहा अजुनी पावस. सो दाखयत तुमकां आतां किचनान मूव जाल्या तिका. सो ऑफिशियली आतां आमी हे किचनान रांदपाक स्टार्ट केलें. सो ऑयल बी सगळी हिंग दवरल्या, शीत शिजोता आनी एक 10 मिनटां ते जातलें. बाकीचो अशें करून सगळें दवरलां हिंगा. आनी हेचोय मिक्सर हिंगा हिंगनी म्हाका एक पॉयंट करपा जाय, पूण मागीर करता हांव तो. आज सद्या आमी हेच बोर्डार यूज करता लायट. आनी हें बरें जालचोय. हें आमी आतां स्टिकर मान घेयली न्ही, हेजेर उदक पडल्यार पुसपा बरें जातचोय. काय बरें सुसेगादचोय गॅसा कडेन जावं हिंगा येचोय बरें जाता चोयलें. आनी आतां हें जाता चोय सोकलाय बी हें आहा कोंता थिंग सगळें आयदन दवरलें. किचनान न्ही म्हाका थोड्यो वस्तू हाडपा जाय, लायक थिंग स्टँड हाडपा जाय. थिंगा ती धाकटी स्टँड येता ती हांडयो बी दवरपाची गरम कितें ती म्हाका हाडपा जाय. ती आतां चोयता हांव. आज भायर वयता कितें जाता तें पावसा सिट्युएशन चोवपा जाय. आनी थोडे लायक क्लॉथ्स आनी बारीक वस्तू हाडून दवरपा जाय सगळें. सो ते एक प्लेस हांवें चूज केलो आहा, थिंग वयतलो सगळें थिंगा सामान घेवपा जाय. चोया तेश कोन कितें ओके. आयज आमी मे बी हारे कोडी करतली आनी ऑप्शन ना, नुस्तेकार मेळ्ळो ना आमकां. बरो पावस येयलो चोय, मातसो स्टॉप जाता पुत्तून येता चोयलें सारको. सो आयज नुस्तेकार मेळ्ळो ना. आमी करुया सॉसेज चिली आनी थोडी कोत्ता आनी ती बी जाल्यार सिंपल, व्हेरी सिंपल सारकें. हांवें काट करून दवरलां. आनी चोय हांवें सॉसेज केले आनी हे आतां बारीक करपा जाय म्हाका काट करून. आनी हें चोय ऑनियन आनी चिली आनी मागीर सालाड करपा जाय काकडीचें. सो आतां हांवें थोडी ऑयल घायल्या, चड घायलो ना. आनी चोय ऑनियन आनी चिली घालता कित्याक ऑयल हॉट जालें. आनी हें न्ही बरें सारकें हें करून घेवपाचें, फ्राय करून घेवपाचें ऑनियन आनी चिली लायक अंटील गोल्डन ब्रावन जायसर. म्हाकाय बरें दिसता कुकींग करपाक, कित्याक आपल्याच्या हातीन कोण खाता तें एक डिफरंट जाता, भायर खंय खाता तें वेगळें जाता. कितें ना कितें कोण खावपाकू पडटा चोय कितें करुया. पूण अशें करून आमी सॉसेज बी अशें करून कितें हाडून दवरताय घरा कडेन, सो डॅट कितें ना जाल्यार जेवणां कोता पडटा. आनी हो चोय फ्राय करपाक आयलो आहा चोय, बरो फ्राय जाता. एक एटलिस्ट 5 मिनटां तरी दवरपा जाय. सो चोय आतां तितून न्ही सॉसेज एड केल्या आनी बरो टेक्चर येवचो काय बरो चोयलें. आनी एक न्ही बरी मातसो हें करपा जाय ओके. आनी एक न्ही ऑलरेडी ऑयल सुटता, सो हांवें चोडूय ताका ऑयल चोडूय घायलो ना चोय. बरी जालें. आनी आमगे ही गोवन सॉसेज सारकी बरी आसताय सारकी अशें करून हें. आनी बरी फ्राय जावपा जाय कित्याक हें जावपा. आनी कांय एड करपा न्ही चड एड करपा न्ही. तुमकां जाय इल्लें उदक घालपाक शकता तुमी जाय जाल्यार. बाकी आमी उदक घायलो ना कितें हें दाखयता. आनी आमगे सगळें कुकींग बी रेडी. हांव गेलोलो बेबी हाडपाक, बेबी बाबा तांकां घेवन येयलो. आनी आतां आमी सगळीं जेवणां भरल्यार चोय जेवण हेचें. आयज तें उडो केलो तें सॉसेज, मागीर तें क्युकंबर आनी हें ड्राय फीश. सो हांवें ड्रॉईंग काडटा. केसो काड गो बीच काडटा. काड सारकें काडपा शीक. परफेक्ट बरें काड आं कितें. सो जायत दीस जाले आमी मुगा गोडशें खायलें ना. सो आयज हेचोय मुगा गोडशें आतां उकडपा दवरलें मूग. आनी हेचो आतां नाल्ल सोलिला हो कातपा जाय. बाकी कितें आतां तुमकां सगळें दाखयता ओके. हो कातिता. हिंगा आतां आमी नाल्ला रोस काडटाय ओके. नाल्ल वांटून निसय हें कोत्ताय. आनी मुगा गोडशें करपाक उशी गोड पासून घायलें कोत्ता येता आनी शुगरूय घायलें कोत्ता येता. आमी शुगर घालून कोत्ताय ओके, कित्याक आमकां सगळ्यांक तेश को लायक आहा. आनी आतां जो ज्यूस काडलो तो तितून एड केलो आहा. तें बुडो हें बॉयल केलो तितून चोय दाखयत नाय लास्टाक. सो आतां आमगे मुगा गोडशें रेडी जालें. चोय दाखयता तुमकां. चोय गोडशें बरें जालां चोयलें. दाट केलां. पयलीं आमी 10 सिटी दिवन हें मूग बॉयल केलें. तेजे उपरांत
नाल्ला ज्यूस घायला शुगर घायला आनी मागीर आनी मातसो 5 मिनटां अशें करून शिजयलां हें आमकां पुरो आनी मातसो तें सगळ्यांकूच दिवपा जाय ओके आमगे आहाय ती सोयरीं बी तांकांय दिवपा जाय थोडे सो आतां आमगे सगळें काम बी जालें आनी जे गोडशे केलो आहा ते आमी सगळीं मेळून वांगडा खातोली बाबान बेबी ट्युशनाक गेलो ती येतो आतां म्हाका तें काडपा वचपा जाय कित्याक वांगडा खाताय तें बरें जाता एक एकटो खायलो कुशीन सरलो बरें जायना आनी शेजाऱ्याकूय वांटपाचें आनी जेवण जाता तितलें वेस्ट करपा न्ही चोय एक लोकांक 2 टायमार जेवण मेळना आमकां तरी आमगे प्लेटीन जेवण पडटा चोय पूण थोड्यां सारकें आसना चोय सगळें वांटून करून आमगे घरान एकवटान मोगान हुशालकायेन रावपाचें हांव सदां हुशालकाय शेअर करता बरें कोणी हें करया चोय फॉगीव करया घरान शांती आसपा जाय भायर कितें कामार जाता तें जावं दिया पूण भायलो राग घेवन आमी घरा येवपा न्ही घरा हें करपा न्ही घरान म्हणटा ती शांतीकाय मोग हुशालकाय सदां आमगे शेअर करपाचें बरें कितें आहा तें मातशें पावसूय गेलो दाखयता तशें तें हॉलिडे दिसता सुबेज पावसा लागून आनी चल जालें सगळें आतां काम बाम फाल्यां मागीर हेंय बी काडपा जाय ही इसकूय झाड जालें व्हडलीं व्हडलीं तीन एक वाटेन रोवपा जाय ताका तांबडे फूल जाताय आनी ती मागीर फूल मागीर गुत्ताय मागीर आमी वास्को विकपा ते आमगे माय आहा ती चोय दाखय चोय सो ती चोयलें सो हिंग जायत जालो हय तिचो अशें करून आनी तेका पपाय बी जायत लागले चोयलें हें तेका आनी हांव न्ही मिनिमम 8.5 मिनटाचे 7 मिनटाचे अशें करून विडियो करता कित्याक ते मागीर अपलोड जावपा न्ही प्रॉब्लम जाता म्हाका दिसा 2 GB डेटा मेळटा तितून हांव सगळें यूज करता मुको अशें करून वायफाय बी तशें करून कांय ना चोय बाकी म्हणटा सगळें बरें हांव भायर पासून वयता अननेसेसरी अशें करून वचना कितें हाडपा जाय जाल्यार वयता आमी कितें हें करपा जाय जाल्यार शॉपिंग कोत्ताय ना न्ही ऑनलायन जावं ऑफलायन जावं खंय जावं बेश्टे फालतू वस्तू घरान भरून करपा न्ही आनी पयशे इबाडूय करपा न्ही चोय जोडपा बरो कास्तीक लागता पूण मोडपा व्हेरी इजी चोय आमी चिंतपा जाय तें चिंतून आमगे लायफ आहा तें बेटर करपाचें आनी कोणें करपा न्हय दिसता करपा फ्रेंड्स सगळें ओके कितें आतां तुमकां शेअरिंग करता तुमगेले म्हाका फिडबॅक मेळटाय सो बरें दिसता ओके आनी चोय जालें आतां सगळें ओके आयचो शॉर्ट एंड सिंपल विडियो केलेलो सगळें तुमकां मोग आसूं थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान सो टील देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय बाय सी यू